आमची तुझे दैव पारू दुगासून दुगावरून वैताविका साड्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा कृपे सागोरा. देवरूत दिसती तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भोवानो भयणीनो आनी भुरग्यांनो मग वेस्ता तयार जावच्या 8व्या दिसाच्या नव्यानाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. हेच्या दिसा ह्या नव्यानाच्या संदर्भी मरी सर्गी सुदारवटो म्हणलो संदेश आमकां लाभता. सर्गीच्या राजा कुशीन चमकून गेल्ली कुडी आत्मे समेत सर्गीच्या राजा कुशीन उतरून गेल्ली एक मात्र स्त्री जावन आसा मरी आनी ती जावन आसा सर्गी सुदारवटो. आम्हा हर एकल्यांक मरी एक आदर्श मरयेच्या आदर्श जिविता मुखांतर तिने सर्ग आपणा शकलो. तेच मारिफात आमचें जिवीत तिच्या कुशीकाल सुलोवंक तिचे आदर्श आमच्या जिवितांत रुता करून आमी सर्गीचें राज जोडूंक जाय म्हणलें सत आयचो संदेश आमकां दिता. हे संदर्भार आमी विशेष करून मागया देवादीन झेवियर कुवेल्लो आनी कॅथरीन कुवेल्लो हांच्या आत्म्याक मीस दिता किस्त कुवेल्लो पवित्र गळजा वाडो. देवादीन थॉमस आनी मार्सेलीन डिक्रूजाच्या आत्म्या पासून मीस भेटयता रोझालीन डिक्रूज पवित्र गळजा वाडो. देवादीन जॉन आनी सिसिलिया डिसोजा आत्म्या पासून मीस भेटयता लुईस डिसोज आनी कुटां मदर तेरेजा वाडो. ह्या सर्विरेदा पासून मागया आमा समेस्तां पासून मागया जे कोणा मागतान बसिलां सोडा आस करून तांचे पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावां भयणीनो तशेंच भुरग्यांनो ह्या समाजांत जियेत आसतना आमी साबार रुली रिवाज्यो नियम आमी पाळोवंक आसात. ते दाडा मात्र आमच्या जिविताक अर्थ आसा. पूण जेजू आमकां सांगता आयच्या सुवार्तेंत एका गणिता मुखांतर एका आकुडलेल्या मनशाचो उजो हात तो बरो नातलो पॅरालिसीस जावन तो जल्मांत जावन तो कश्टातलो आनी त्या मनशाचो हात जेजू आपूण ताका गूण करता. आनी हे पळयल्ले फरिसेव आनी शास्त्री मातबारी प्रधान याजक ताका गुन्यांवकार करतात. कित्याक हें पुराय जेजून केलें सब्बता दिसा रुली ते पाळटाले. सब्बत म्हळ्यार तांकां हें रुली आनी विशयो घेवचो आमकां कळीत आसा. पवित्र पुस्तका मुखांतर आमकां कळोवन येता की देवान हो संवसार रचलो आनी 7व्या दिसा ताणें विशयो घेतलो. विशयो केवल घरा बसून आमी न्हिदोंक न्ही बगार बरें करूंक घरांत बसून आमच्याच कुटुंबा सांगाता आसूंक न्ही पूण आमच्या कुटुंबा सांगाताय आसून हेरां कुटुंबाच्या कश्टांत आमी स्पंदन जावचें. ह्या कोरोना निमती आमकां ह्या दिसांनी जमत एक आनी आयताराचें वचोंक जायना. पूण आयतार सोन आमी बेगीनपणी सांबाळटा. कित्याक तो काल केवल घरा बसूंक न्ही पूण वाड्यांत वचोंक वा समाजीक वचून कोण कश्टांत आसा वा कोण कश्टांत ओळख जाल्यांत पिडे शिडेंत आसा तांचे सांगाता आमी वचून तांचे सांगाता उलोवन वा आमकां तांकी परती सेवा दिवन आमी जियेजे. त्या देखून आमी आयतारसून बेगीनपणी सांबाळटा. पूण जेजूक गुन्यांवकार केल्ले ते सजू देव तांच्या मुखांतर तांच्या नियमा मुखांतर वा तांच्या मना मुखांतर सब्बात बरें करूंक न्ही खाली रुली रिवाज्यो मात्र पळोवंक. पूण जेजू हे नियम खंयचेच पळय नासतना
त्या आकुडलेल्या मनशाचो आतत गोण करता आनी तस्सो जेजू सब्बाताचो धनी म्हूण तांकां कळयता आनी सब्बात म्हळ्यार नीज अर्थ त्याचो देवाक त्या फारिसेवांक तो कळयता. मोगाळ भोवा भयणीनो, जेजू सांगच्या प्रमाणे सब्बात जावन आसा मनशां खातीर केल्लो. रुली रिवाज्यो आमकां मनशां खातीर केल्ल्यो, कित्याक एक नियम आमच्या जिवितांत जाय पूण जेजूच्या अपेक्षा प्रमाणे ताच्या मना प्रमाणे रुली रिवाज सांगता आमचे सांगता मनशांपणी आमकां आसूंक जाय. जर तर आमचें तें मनशांपण ह्युमॅनिटी आमचें तें ना जाल्यार आमी पाळच्यो रुली तो केवल व्यर्थच म्हणून आयच्या वांजलान जेजू आमकां शिकयता. देखून जेजू भाशेन आमी ताच्या मना प्रमाणे जियोंक, बरें करूंक आनी बरें आदारूंक आनी बरेंच करून ह्या समाजांत आमी जियेत आसतना आमचे खातीर आमी जियेत नासतना हेरां खातीर जियोंक दस्सू जेजू क्रिस्त आमकां आदार दिवं दी. आनी आज आमी 8व्या दिसाचें नव्यान करता आसतना मोरी सर्गीचो दरवटो मोरये मुखांत्र आमची मागणी ते सवा त्या देवा बापाक आमी भेटोवन दिवया. सबार बोटी आमी सुकोवन पडल्या खातीर देवा लागचे बक्षणे मागया. सकट संगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदरा देवा आनी तुमकां बोवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसाद सांगता. मनान चिंतून तोंडान सरून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसून उद्यान सदां संकवारी मुडी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बोवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनाती करातून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची बदकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थोया. काकुलदारा देवा, आमी भोव असक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करतना तिच्या विनवणेन आमच्या असक्तकायेंत आमकां बळ दी म्हणून आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हणून तुजे लागीं आमी विश्वासान मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी रजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांब पावलून कोलेसगारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसा. बावा भयणीनो, तुमचे पासत कश्ट सोसूंक म्हाका आतांय संतोश भोगता. क्रिस्ताच्या कश्टांनी कितें उणें आसा तें ताज्या कुडी म्हणजे पवी सभे खातीर म्हजे कुडींत हांव भरती करता. देवाचें उतर तुमचे परिपूर्ण समजणेक हाडचे पासत आपलो सेवक ताणें म्हाका नेमला. तेन्ना पवी सभेचो हांव मन्यारी जालो. वेळा काळाचे सुरवेर तावन आनी सर वंशावळीतावन लिपोवन आशिल्ल्यो त्योच गूट आतां आपणे विंचून काडल्याक उगडापाय करचें काम ताणें म्हाका दिलां. हेर जातीच्या लोकां मदें ह्या मायमेबरीत गुटाची संपत्ती केदी व्हरती म्हूण देवान आपलेच कुशेन तांकां कळीत केल्या. वोच तो गूट तुमचे थंय आसा तो क्रिस्तूच तुमचे मायमेचो बरवसो. ह्या क्रिस्ताक आमी परगट करता. क्रिस्त सवे सर मनशाक संपूर्णकायेच्या पावंडाक वरिशें हर एकल्याक पुर्ती जानवाय दिवन आनी सत्राय सांगून आमी शिकयता. ह्याच कारणा पासत म्हजे थंय वावुरतल्या क्रिस्ताचे बळवंत सक्तेन हांव वावुरतां आनी झुजतां. तुमचे पासत आनी लावोदिसेंत आशिल्ल्या लोकां पासत आनी तशेंच
खुद्द म्हजी वळख नासल्या हेर जायत्यां पासत कितले फावटी हांव वावुरतां तें तुमकां कळीत आसत जाय म्हूण म्हजी अपेक्षा. तांच्या सगळ्यांच्या काळजान उत्तेजन मेळ्ळें जाय. तांणी मोगाच्या बांदान आनीकी लागीं सरा जाय आनी देवाच्या गुटाच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या खरे समजणीत मेळटा तें सगळे संपत्तीचो बरवसो तांकां लाभ जाय म्हूण हांव इतली कश्ट वावंट करतां. ह्याच क्रिस्तांतय सज जाणवेचें आनी समजण्याचें भांडार लिपोवन आसा. देवाचें उतार्यें. श्लोक. देवाच्या हातांत आसा म्हजी भद्रती आनी म्हजी वडवी. देवाच्या हातांत आसा म्हजी भद्रती आनी म्हजी वडवी. सर्वेस्पराच्या गोपांत विशेव घे आत्म्या म्हज्या, तो एकलोच म्हजो बरवसो. श्लोक. देवाच्या हातांत आसा म्हजी भद्रती आनी म्हजी वडवी. तोच म्हजें कडप म्हजो आसरो, तोच म्हजें कोटें हांव केदींच आलसो ना. श्लोक. देवाच्या हातांत आसा म्हजी भद्रती आनी म्हजी वडवी. तुमी लोकांनो देवाचो आसरो सोदा, सर्वय काळी ताजेर पातयेनी ठेवा, तुमची बोगनां ताका उगडा. श्लोक. ताच्या पवित्र नावा उगडी घुसऱ्या. हालेलुया गाऊया सौम्या करसिया. ताच्या पवित्र नावा उगडी घुसऱ्या. मुझे बकरे मुजो ताळो आयकता म्हणटा सोमी आनी हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता. हालेलुया गाऊया सौम्या करसिया. ताच्या पवित्र नावान उगडी घुसऱ्या. हालेलुया गाऊया सौम्या करसिया. ताच्या पवित्र नावान उगडी घुसऱ्या. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. भगवंतू लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येशूया. अनेक साबता दिसा जेजू सिनेगोगांत भितर सरलो आनी शिकोवंक लागलो. थंय उजवो हात आंकुडलेलो एक मनीस आसलो आनी साबता दिसा जेजू कांय ताका बरो करीत काय म्हणून पळोवंक आनी करीत बी जाल्यार ताचेर गुन्यांव मांडूंक थोडे शास्त्री आनी फरिजेव ताका परत करीत आसले. पूण जेजून तांची चिंत ना जाणा आसून आंकुडलेल्या हाताच्या मनशाक म्हळें, उठ आनी मुखार येवन हांगा राव. तो उठलो आनी मुखार येवन रावलो. उपरांत जेजू तांचे लागीं म्हणालो, तुमचे लागीं हांव विचारतां, आमचो कायदो साबत दिसा कितें करूंक फरमायता, बरें करूंक की वायट करूंक, मनशाचो जीव वाचूंक की तो काडूंक. उपरांत भोंवतणी आसलेल्या सुमेस्तांचेर दिश्ट गुंडावन आंकुडलेल्या हाताच्या मनशा तो म्हणालो, तुजो हात लांब सोड. ताणें तो लांब सोडतस तसो हात सारको जालो. पूण ते सगळेच रागान पेटले आनी जेजू कितें करचो म्हूण आपणा मदें तर्क करूंक लागले. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. ಪಾನ್ಸಂಕು 119. सौम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिल्ले तुवें.
वंदिता सर्वच मुझे याऊन या वायना सोवे काळीज मुझे कालते बोळे ते तो कर कांतैताचे सारखे तुझे मोगा तुझ्या तू देवर ए सोम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिल्ले तुवे ओ वंदिता सर्वच मुझे याऊन या वायना सोवे म्हज्या मुखार भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पुत्र देवा पप्पाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयसभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळा बापा तुझ्या एकल्याच पुताच्या वयसू भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावं कुणी रिमी म्हणून नम्रतायेन मागता आमच्या सम्या जेजूचें नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा देव भरता सर्वेस्परा आमच्या देवा देहीन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तू आज पंत म्हूण वळखून आमी तुका दिनवासो फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो मागे धांवकार मुरयेसो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तेचें दिनवासनाचें गीत गावन तुजे कणवाळाय आमी वाकणता. शेकान शेक प्रितीमेचेर कितली वर्ती तुजी वेजमिता सर्व काळे मनशा थंय कितली आपारमी तुजी दयाळाय तुज्या ल्हानवी साकारणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणार मनशा कुळासो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तेचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशें देवदूत संतोडबा संतोषान तुका वाकणता सर्गा तांचे वाकणे आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Poet, 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 दरबाराम सो सर्वेस फोर्तू सदानी संसार भरला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी दादा जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय. बापा क्रिस्त पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या आदारून त्यांनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कोडो आनी रगत आपल्या सुशेन कस मरून स्वेच्छा आदी ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कोडू तुमचे पसत समर्पणची. तेच म्हणजे जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्या दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें
तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्याने ससनी करचे रगत पातकांचे मोक्षाने मेळच्या तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशा बसोत तें वरावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sugut pergatoya. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्याने तलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्याने तलो. बापा जेजूच्या मरणासाठी पुन्हा जीवन पुन्हा समय भक्तीपणे उगडास करता आणि वो जिवीत सवंडो आणि सडवणीची काल तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंगुची सेवा करूंक आमकां फोव केले नको आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कुडन रगस तिला आमी समेजता पवित्र आत्म्यान एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचेर विस्तारलेली तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बापा साहेबा पीटर पोल आमच्या गोवडी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरू मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगती दंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फोबो कर. आमच्या समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमरी देवाच्या माये संगती दिसपती भाग्यवान जुजे भाग्यवंत धर्मदत्ता भाग्यवंत तात देवानी सर्व काळी तुका मारवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोबो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वधनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमची दुनियात विस्तारून जेजून शिकिल्ले मागणे सांगत आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पयस जावं तुजें राज समकाय येवं तुजी कशी सरकार जाता कशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुचिता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां जाणीन पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्पुरा वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान समजकाय आमकां दी सर्गींचे माग आनी आमच्या सडून जेजू क्रिस्ताचें येणें भरोशनात रिक्तलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवटकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समया जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या अपोस्तलांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समयाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माया मोगाचो गुत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्ती देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सुभागी. सुम्याक तरेचे म्हाका पावना पूण चवत्रंस म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थोया. सर्गीच्या बापा, तुझ्या पताचो अभय उगडास काढून या पवित्र जेवणात आम्ही वांटो घेतला आणि त्याच्यावरवी आमच्या सुडवंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरले आहे. हांव कुवार मुरयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचे जिवेत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचे मोगाचे जिवेत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. सर्वेस्प तुमचे सोफे आसूं आणि सर्व पदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचोन याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सकळ सांगाता मेळ्या सकळ लागीं सरया आमचे ताळे एक करया मोरयेक भोगळसिया. ओडता इतलांनी सोदया फुलां एकठांय करया तांचो एक मुगुट घालया आनी मायेक दिव्या. सकळ सांगाता मेळया सकळ लागीं सरया आमचे ताळे एक करया मोरयेक भोगळसिया. फाल्यां भितर बावतली ही शेवतीं आबोली फुलां तर खंय मेळटली मोरयेक फावो जाल्ली. तुझे काळीज ती कादी पुता हेंदी खंय ती करता पुरबाय माय मोची या सुबेत फुलांची. ओडता इतलांनी सोदया फुलां एकठांय करया तांचो एक मुकुट घालया आनी मायेक दिव्या. सकळ सांगाता मेळया सकळ लागीं सरया आमचे ताळे एक करया मोरयेक भोगळसिया. मुरयेची ससाई सोडूंक मागणे. ही देवाचे माय आमच्या आत्म्याची बाचावी जोडूंक तुजो आदार आमकां व्हडा फायद्याचो जावन आसा. आमचे नीज जिवीत जावन आसलेल्या जेजूची तूं आवय. तुजे उदरी तुवें देवाकच वावयलोय देखून तूं आमकां सर्व कृपा जोड दिवंक शकताय. हेवेन आमचेर हाडिल्ली अवमर्याद तूं पुसून काडताय. ह्या पासून तूं दुखेस्तांची बुजवण पातक्यांचो आसरो आनी आमच्या संतोशाचें कारण जाल्याय. मुरये माये तूं पेडेस्तांक भलायकी लाभयताय देवसराची इजा पयस करताय आनी सस्ताच्या मरणांतली आमकां तूं निवारताय. तूं क्रिस्तावांचो आदार तुज्या मायपणाच्या शेकायेन आमकां तूं सांबाळताय. आमची मागणी
आनी तुज्या पवित्र हातांनी आमी तुका भेटोवन दिता तीन तूं देवाक भेटय येदोळ म्हणसर तुवें आमचेर वतल्ल्या बेसांवा खातीर मुरये आमी तुका अर्गां दिता आनी मुखार आमची मागणी तूं आयक म्हूण परता हे मुरये दुखेस्तांचे बुजावणे सर्गींच्या दरवट्या निरासभक्तल्यांच्या आसऱ्या निर्भाग्यांच्या बेसावा तुज्या बळशापणाक मान दितल्यांक आमकां सदांच तूं पाव सर्गीचो दरवट्या कुशीन आमकां चलोवन वर सर्गीचें राज पावोशें आमचे खातीर विनंती कर आमेन. आमा पासत विनंती कर हे बाळूक मोरये क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावसांच्या खातीर प्रार्थुया हे भोव मोगाळी बाळूक मोरये तुज्या जल्मा दिसाक आमी तुजी भुरगीं व्हडा संतोशान तयारी करता आसतना तुवें तुज्या पुता जेजूच्या कस्ता मरणांत लागशिल्ल्यान वांटो घेवन ताच्या जिवंतपणाच्या आनंदांत देवाची जाणवाय नियाळली. आमचे जिवीत क्रिस्ताच्या पास्काच्या गुटाक साजल्लें करूंक आनी एक देस ताच्या जिवंतपणान वांटो घेवंक तुजे संगी बापाक वाकणूक आमकां तुजो आदार दी. तूं सर्गीचो दरवटो आमकां समेस्तां त्या दरवट्या सरशी आपय त्या दरवट्यांतल्यान सर्गीच्या रासाक भितर सरूंक आमकां पावय. या आमी मागता तुज्या कुशीन जल्मल्ल्या देवपुता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी जो करो देव सर्गी बापा सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक एक आमच्या पातीन मान मरेकरण बापा विशेष करून मागया हांगासर आसलेल्या सर भुरग्यां पासून आमच्या सर्व पिरगजकारां पासून पिडेस्त आनी प्रायवंतां पासून परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणी पासून माध्यम मुखांतर हे नव्यान करतात त्या सर्व भाव भयणी पासून आमची मागणी भेटोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन मरले समय तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भगवंत मरिये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या कळे. नमान मरिये कृपेन मरले समय तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या कळे. नमान मरिये कृपेन मरले समय तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भगवंत मरिये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या कळे. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक सादी तसात आनी सदां सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. संगी करया नामान माहिती आमच्या तारकात लागी शर्यतीच्या मोगा वाढती आमकां बचावेची. किती व्हरते वाग मोरयेचे प्रस्त जावचे आपल्या देवा आवय तरी आमकां रावचे सर्वेसांच्या वटव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारकाची लागी शर्यतीच्या मोगा वाढती आमकां बचावेची. मोगाळ पुता सवे आंकार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगीन क्रिस्तुचे कुरवेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.